पर्यटना खातीर फामाद आशिल्ल्या गोंयचें नांव ड्रग्स आनी शिंदळकी वेवसायाक लागून सामकें पेड्यार जालां. शिंदळकी वेवसायान आतां तृतीयपंथीयांचोय वापर जावपाक लागला. खंयच्या तरी राज्यांतल्यान हाडून तांकां कांय एजंट शिंदळकी वेवसाय करपाक भाग पाडटात. ह्या धंद्याक विटिल्ल्या कांय तृतीयपंथांनी हाचे आड आवाज काडला. गोंयांतल्या तृतीयपंथीयांच्या सेक्स रॅकेटांची सुत्रां कलकत्त्यांतल्यान हालतात. गोंयांत राबितो करून आशिल्ल्या तृतीयपंथीयांनी हाची गवाय दिल्या. गोंयाक मादय हो जीवन मरणाचो प्रश्न जावन रावला. पूण कर्नाटक आनी केंद्रा खातीर हें बेसुकेचें निमीत जावन आसा. हे परिस्थितींत सगळ्याच बाबतींत केंद्र सरकाराचे निबून राबिल्ल्यान गोंय सरकाराक हातूंतल्यान मार्ग काडप कठीण जावन रावला. साखळे देसाईनगर वाठारांत गवे रेड्यांनी धुमाकूळ घातला. हाका लागून पुराय वाठारांत भयाचें वातावरण पातळ्ळां. तशेंच सकाळचे लोक पासयेक वतात. गव्यांक लोक भियेतात. हे गवे रेडे कोणाचेर हल्लो करीत ते सांगूं येना. ह्या भंयान लोक घरांतल्यान भायर सरपाक लेगीत भितात. थळाव्यांनी रान खात्याक कळीत लेगीत केलें. गवे रेडे उदक पिवपाक गांवांनी येतात अशें रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांचें म्हणणें. रान खात्यान जनावरां खातीर उदकाची सोय करची जेणे करून जनावरां गांवांत येवची ना अशी मागणी गांवांतल्या लोकांनी रान खात्याक केल्या. दोनापावला जेटी प्रकल्पा खातीर केंद्रा कडल्यान उत्तर गोंयचे खासदार तशेंच राज्य पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायकाक फंड हाडिल्ले. पूण दोनापावला जेटीच्या उक्तावण खासदाराक आपोवणे दिनात हें खंयच्या कायद्या खाला बसता अशी तिडक श्रीपाद नायकान सरकाराचेर उक्तायल्या. मुख्यमंत्र्यान आनी मंत्र्यांनी हाची दखल घेवची आनी ह्यान फुडचें अशें घडपाक दिवचें न्ही. तशेंच सरकारान हाचेर विचार करचो अशें श्रीपाद नायकाचें म्हणणें. सत्तरींतल्या प्रत्येक सब हेल्थ सेंटरांत रक्त तपासपाची मशिनां उपलब्ध करून दितले म्हूण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे सांगले. आयतारा केरी हांगा आयोजीत केल्ल्या आरोग्य शिबिरांत ते उलयताले. आरोग्य सेवा संचालनालय, गोवा मेडिकल कॉलेज, ASGI हॉस्पिटल हांच्या जोडपालवान हे आरोग्य शिबीर आयोजीत केलें. ह्या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, आमदार दिव्या राणे, GMCचे डीन डॉक्टर बांदेकर, भलायकी खात्याची संचालक डॉक्टर गीता काकोडकर, दोतोर नर्सी आनी थळावे लोक हाजीर आशिल्ले.
बाणावलीच्या त्रिनिटी दर्यावेळेर शेनवारा राती 2 होडयो उज्याला आसून गोबर जाल्यो. होडयांक उजो कसो आनी कोणे घातलो हाचे फाटलें कारण अजून कळूंक ना. मजगतीं आयतारा बाणावलेचो आमदार बेंझ वेगसन घडणूक थळार भेट दिवन घडणुकेची चवकशी केली. ह्या घडणुकेंत आस्पाव आशिल्ल्या दुबावितांचेर कारवाय करची मागणी आमदारान ह्या वेळार केली. ह्या घडणुकेचो गुन्यांवकारांचो तपास करपा खातीर कोलवा पुलिसांनी खास डॉग स्क्वॉड आपयला. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें श्रमधाम धरना ताका घर बांदून दिवप हे संकल्पनेचें लॉन्चिंग केलें. श्रमधाम ह्या संकल्पने खाला चावडी काणकोण हांगच्या 4 घरांचो बुन्यादी फातर मुख्यमंत्र्यान बसयलो. सभापती रमेश तवडकर हांच्या संकल्पनेंतल्यान आयिल्ली श्रमधाम ही संकल्पना युनिक आसा. तातूंतल्यान एकठांयपण आनी आपलेपणाची भावना निर्माण जाता. चडांत चड लोकांनी ह्या उपक्रमाक आपलो वेळ आनी जाता तितले दुडूच दिवन हातभार लावचो अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार केलें. म्हादयचें उदक गुडायलें जाल्यार सगळ्यांत पयलो मार 70 म्हालाक बसतलो. हे आदी राजेंद्र केरकार हांणी ह्या विशया संबंदात गोंयकारां मदीं जागृती केल्या. म्हादय न्हंय ही 70ची जीवनदायिनी आसा. टुगेदर फॉर म्हादय हे संघटनेन 70 म्हालांत लोक जागृती खातीर काडिल्ली पदयात्रा आडाव 70 म्हालांत 144 कलम लायला. ही खऱ्यांनीच निशेध करपा सारकी गजाल. 70तलो मनीस खऱ्यांनी स्वतंत्र आसा वय असो प्रश्न स्वाभिमानी 70च्या सेव म्हादय सेव 70 हे संघटने वतीन उपस्थित केला. शेनवारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत समाज वावुरपी उलयताले. विद्यांजली पूर्व प्राथमिक वर्ग आणि सरकारी प्राथमिक विद्यालय तोरशे पेडणे शाळेंत इनामां वांटप आनी वार्षिक स्नेहसंमेलनाचो सुवाळो जालो. ह्या वेळार पेडणे मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण आर्लेकर मुखेल सोयरे म्हणून उपस्थित आशिल्ले. भुरग्यांनी केल्ल्या बऱ्या कामाची तांणी तोखणाय केली. भुरग्यांनी सदांच अभ्यासात, खेळांत, सांस्कृतीक कार्यावळींनी सदांच मुखार सरचे अशें म्हणून प्रवीण आर्लेकरान भुरग्यांची उर्बा वाडयली. शाळेंतल्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रगती खातीर शिक्षकांनी फुडाकार घेवन हो बक्षीस सुवाळो घडोवन हाडलो म्हणून प्रवीण आर्लेकरान शिक्षकांची तुस्त केली. ह्या सरकारी शाळेंत खूब कमी भुरगीं आसा. सरकारी शाळा बऱ्यो चलच्यो ह्या खातीर सरकारान आतां खुबश्यो स्कीम दवरल्या, ताचो लाव घेवपाक जाय. हांव पेडणेच्या भुरग्यांक केन्नाच कमी पडपाक दिवचो ना अशें आस्वासन थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकरान पेडणेकारांक दिलें. ड्रग्स आनी अपघातांचो आंकडो वाडिल्ल्यान म्हापसा पुलिशेन ड्रग्स सोरो आनी येरादारी नेम मोडिल्ल्यान न्यू गोवा GS आमोणकर विद्या मंदिरांत जागृताय मोहिमेची कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. तरणाटी भुरगीं ड्रग्सांचो उपेग सुरू करपा खातीर इश्टांच्या दबावाच्या बळी पडपाची चड शक्यताय अशें म्हापसा उप अधीक्षक जिवबा दळवी हांणी सांगलें. उपरांत पालकांनी आपल्या भुरग्यां कडेन कशे संबंद दवरचे हाचेर तांणी उलोवप केलें.
खेळा मळार पेडणेच्या वारखंड वाठारांत योग्य अशी साधन सुविधा ना, देखून खेळा मंत्री कडेन उलोवन मैदान आनी हेर सुविधा उपलब्ध करून दितलो अशें आश्वासन पेडणेचो आमदार प्रवीण आलेकरान दिलें. शेनवारा वारखंड वाठारांत श्री शांतादुर्गा कल्चरल स्पोर्ट्स हांच्या वतीन व्हॉलीबॉल सर्तीचें आयोजन केल्लें. ह्या सर्तीचें उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो. वास्को मुख्य बाजारांत बिरेस्तारा दनपारा 3:50 वरांचेर जाल्ल्या अपघातांत अशोक चलवाडी हाका मरण आयलें. सरदेसाई हांणी मोटार सुरू केली आनी उजवे वाटेंत वॉल्त मारून बाटा शोरुमा कडेन पावलो. तरी लेगीत ताच्या मोटारीक शिरकून एक मनीस ओडत वता हें ताच्या लक्षांत येवंक ना. ब्रँड शोरुमा मेरेन अशोक मोटारी वांगडा फरफटत गेलो. थंय आशिल्ल्या कांय लोकांचे नदरेक ही गजाल पडली. रोखडेच तांणी ती मोटार आडावन अशोकाक मोटारी पोंदच्यान भायर काडलो. गंभीर दुखापत जाल्ल्यान अशोकाक ताकतिकेन उपचारा खातीर बांबोळीच्या गोमेकोत दाखल केलो. पूण उपचार सुरू आसतना ताका मरण आयलें अशें पुलीस अधीक्षक कपिल नायक हांणी सांगलें. दिवाडे ते रायबंदर मेरेन बेगोबेग पूल बांधून दिवपाचें आश्वासन केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी दिवाडेंतल्या थळाव्या लोकांक दिलें. मुख्यमंत्र्यां कडेन उलोवन ह्या पुलांचे प्रश्न सोडयतले अशें ताचें म्हणणें. आयतारा मोगो पक्ष कार्यकर्त्यांनी दिवाडे पूल बांधून दिवचो अशी मागणी करपी निवेदन पत्र श्रीपाद नायक हांकां दिल्लें. गांवची उदरगती खातीर पंचायत मंडळ आनी लोकांचो सहभाग म्हत्वाचो आसता अशें मत मयेचो आमदार प्रेमीण शेट हांणी उक्तायलां. मये मतदारसंघांतल्या मावळिंगे कुडशिरे पंचायत वाठारांत आयतारा 3 रस्त्याच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत आमदार शेट उलयताले. ह्या वेळार सरपंच प्रियंपदा गांवकर आनी हेर पंच वांगडी हजर आशिल्ले. 14व्या वित्त आयोग फंडांतल्यान पंचायतीन गांवकरवाडो, पलतडवाडो आनी देवूळवाडो कुडशिरे ह्या 3 रस्त्यांचें काम हातांत घेतलां. वास्कोचो नील मयूर बांदेकर 4 वर्सांचो भुरगो सद्याक बेपत्ता आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या भुरग्याक 23 फेब्रुवारीक किडनॅप केल्लो, पूण अजून ताचो पत्तो लागिल्लो ना म्हूण ताची घरचीं दुखान बुडल्या. ह्या विशीं तांणी वास्को आनी मडगांव पुलीस स्टेशनांत कागाळ नोंद केल्या. ह्या संदर्भात फुडलो तपास चालू आसा.
पणजी पुलिसांनी शेनवारा बांदोडकर मैदान कांपालार इंडोर स्टेडियम मेरेन नितळसाण मोहीम राबयली. प्लास्टीक, पेपर, उदकाच्यो बाटल्यो तशेंच सोऱ्याच्यो बाटल्यो आनी बियरीच्या बाटल्यांनी मेळून सुमार 20 पोतयो कोयर एकठांय केलो. भौशीक जाग्यांचेर सोरो पिवपी तशेंच कोयर उडोवपी लोकांचेर कारवाय करपाक सिव्हील ड्रेसान पुलीस तैनात केल्यात अशें पणजेचो उपनिरीक्षक निखिल पालेकारान सांगलें. कितलेशेच वर्सां सावन बंद आशिल्ली दोनापावलाची जेटी निमाणे कडेन पर्यटकांक खातीर उक्ती जाल्या. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेच्या हस्तुकी शेनवारा हे जेटीचें उक्तावण जालें. पूण पर्यटकांक जेटीचेर बसपाक आतां पयशे मेजचे पडटले. जाणट्यांक 50 रुपया जाल्यार नेणट्यांक 25 रुपया फी आसा. पूण गोंयकारांक तिकेट आसची ना अशें मंत्र्यान सांगलां. ह्या तिकेटीची दर कांय पर्यटकांक परवडपा सारकी ना अशें कांय पर्यटकांनी सांगलें. आरबीएल बँकेचे एटीएम हॅक करून 9.2 लाख रुपया एटीएमांतल्यान चोरून पळ काडपी मुबारक मोहम्मद मेवात हाका गुन्या फाट्यान शेनवारा हरियाणाच्यान अटक केल्या. पुलीस निरीक्षक देवेंद्र बी पिंगले, हेड कॉन्स्टेबल योगेश खांडेपारकर हांच्या मार्गदर्शना खाला ही कारवाय केली. फुडल्या 4 वर्सांत गोंय कोयर मुक्त करून पासवेचार करतलो अशें आस्वासन पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हून दिलां. तशेंच पंचायत लेगीत ह्या संदर्भात कोयरांचो प्रश्न सुटावो करपाक यत्न करता. गोंयकारांनी गोंय नितळ दवरपाक स्वता कडल्यान सुरवात करपाक जाय अशें माविन गुदिन्हून सांगलें. कुर्टी वाठारांत कोयर उडोवप्यांचेर खर कारवाय करपाच्या हेतान खांडेपार पंचायतीन आपल्या अधिकार क्षेत्रांतल्या ब्लॅक स्पॉटांचेर 28 सीसीटीव्ही कॅमेरा लायिल्ले. ह्या सीसीटीव्ही कॅमेरान 4 लोक लागसारच्या गटारांत कोयर उडयतना सांपडले. पंचायतीन तांकां 5,000चो दंडय दिलो. पूण तरीकूय लोक कोयर उडोवपाचे थांबले ना. लोकांनी उडयल्ल्या कोयराक लागून हांगसर कोयराच्यो राशी साचल्याच. आतां आमी शाळा तशेंच महाविद्यालयांनी वचून जागृताय करतले अशें खांडेपारचे सरपंच नवीन तहसीलदारान सांगलें.
म्हादय आपणाक आवय समान आसा, म्हादयची राखण करपाक कितें करपाची आपली तयारी आसा अशें स्पश्ट मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तावन म्हादयचे सध्याचे अवस्थेक काँग्रेस जापसालदार आसा अशी सणसणीत टिका केली. शुक्रारा सांजे दिवचले जाल्ल्या एके कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले. ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान काँग्रेसी सयत हेर राजकीय पक्षांचेर लेगीत फोग काडलो. पणजे उदका स्त्रोत खात्यान अचकीत येवन उदकाचे मिटर काडल्यात असो बोवाळ लोकांनी केला. तशेंच ते कर भरपाक कॅश घेनात. कर भरपाचो आसा जाल्यार ऑनलायन भरचो अशी शिटकावणी उदका स्त्रोत खात्यान पणजेकारांक दिल्या. कांय लोक म्हणटात सगळ्यांक ऑनलायन कर भरपाक येना. अचकीत येवन मिटर काडच्या पयलीं लोकांक कळीत करप गरजेचें अशी तिडक लोकांनी उक्तायल्या. शेनवारा पणजेच्या भाटल्या वाठारांत सटी भवानी देवळाच्या वर्धापन दिसाक सुरवात जाल्या. हो उत्सव 5 दीस चालू आसतलो. पयल्या दिसा पारंपारीक पद्दतीन वेगवेगळ्यो धार्मीक विधी आनी अभिषेक विधी जाल्यो. ह्या वेळार सटी भवानी देवीचो आशिर्वाद घेवपाक पयसपयशिल्ल्यान भक्तगण आयिल्ले. ह्या 5 दिसांनी उत्सवाक 27 तारखेक पालखी उत्सव आनी 28 तारखेक फळांची पावणी जातली. फुडल्या 8 वा 10 दिसां भितर गांवगिऱ्या युवा पिळगे खातीर युवा उद्देशक येवजण चालीक लायतलो अशें आस्वासन येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन दिलां. तशेंच सुमार 500 टॅक्सी युवा पिळगे खातीर हाडटलो आनी युवा उद्देशक येवजणे खाला तांकां संद दितलो अशें माविन गुदिन्होन सांगलें. गांवगिऱ्या वाठारांत एखादी बशीची सोय जरी नासली जाल्यार ॲप बेस्ड टॅक्सीची सोय गांवगिऱ्या लोकांक प्रवासाक आसतली. ह्या हेतान गोंयांत ॲप बेस्ड टॅक्सी आसप गरजेची. गोंयांत आनीक एसी बसीची सोय करपा संदर्भात केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी कडेन उलयतलो अशें माविन गुदिन्होन सांगलें.